तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार रॉयल क्रिएटर्स हांणी घडोवन हाडलेलें यूट्यूब चॅनल UK तियात्रिस्तांच्यो गजाल्यो. आयज आमी तुमच्या मुखार एक असलो कलाकार हाडला तो ऑलरावंडर, बरो कांतोरीस आनी बरो एक्टर, सिरियस एक्टिंग करपी, कॉमेडी एक्टिंग करपी आनी बरें कांतारूय म्हणपी. ताचे फामाद कांतार तियात्र पळयणाऱ्यांच्या काळजांत रिगलेलें आसा म्हटल्यार 12 आपोस. सोबीत रुपाचो एलिस्टर कुलासो. एलिस्टर कुलासो, तुका माये मोगाचो येवकार आमच्या स्टुडिओ. एलिस्टर बाब, तूं UK देशांत केन्ना आयलो? हांव UK देशांत 13 एप्रील 2016 आयिल्लो. हय. आनी एक सांग म्हाका, हांवें आयकलां तूं एक बरो फुटबॉल प्लेयर. तूं एक फुटबॉल प्लेयर आसूनय तियात्र नाचोनय बी UK येताना तुज्या काळजाक मात तरी दूख लागो ना? जायती दूख जाल्ली म्हाका, पूण खरें सांगपाचें म्हटल्यार हांव फुटबॉल आनी तियात्र सोडून म्हणून येवंक ना. तियात्र म्हणटा ते म्हज्या रोगतान आसा आनी ती एक देवान दिल्ली कला, ती कोणेच विसरूंक जायना आनी ती कशीच वेचिना. ती तुज्या रोगतानूच उरता आनी खंयच्याय देशांत तूं वच, खंयसरूय तूं वच, ती तुका तुज्या रोगतानूच आसता. आनी फुटबॉल हांगासर फुटबॉल हांगा खरें सांगपाचें म्हटल्यार फुटबॉल हांवें सोडून दिल्या, कित्याक जेन्ना हांव बेतालबाती स्पोर्ट्स क्लब सिनियर टिमीन खेळटालो तेन्ना म्हजे दोनूय नीज लिगामेंट टेर जाल्ले. सो म्हाका डॉक्टरान सांगलें तुका आनीक चान्सीस ना खेळपाक, पूण म्हाका बरो फ्युचर आसलो. पूण हांव तुका खरें सांगतलो म्हटल्यार तियात्रावून म्हाका फुटबॉलान चड मोग आसलो आनी म्हाका जाय ते म्हजे फुटबॉल क्लब, आमचो कोच बीन सगळे म्हाका म्हणटाले तूं ऑलरावंडर, तुका सगळें आसा, देवान तुका जायतें देणें दिलां. हांव तांकां म्हणटालो वय म्हाका खरेंच देवान देणें दिलां, पूण हांव कितें करूं? एक सायडी देवान दिलां, एक सायडीन देंवचारान व्हेलें. कितें करया, नशिबान आसा तें मेवता. ओके. पूण ही तियात्राची कला तुवें UK पासून चालूच दवरल्या? वय दवरल्या. आनी जायत्या तियात्रांनी तूं दिसता. हय. आनी युट्यूबारूय जायतीं बरीं बरीं कांतारांय करता, तो हांवें तुका पळयलां. तूं हांगासर कसलें काम करता एलिस्टर बाब? हांव वेअर हाऊस ऑपरेटिव्ह म्हणून यो लॉजिस्टिक कंपनीन काम करता. कम्प्युटर कंपनी? नो यो लॉजिस्टिक वेअर हाऊस ऑपरेटिव्ह हे आमचे कार्गो ऑपरेटिव्ह. ओके. आनी काम चलता बरें? हय चलता. आतां सद्या हांव फॉलोवाचेर जाणा सगळ्या कोविडाक लागून सगळ्याच त्रासान पडलेले आसा. आनी जरी तर तूं कामाक आसा आनी तियात्र आसा आनी प्रॅक्टीसय आसा, ते तूं कशें एडजस्ट करताय? एडजस्ट करता म्हणजे आतां आमचें काम मंडे टू फ्रायडे, म्हणटच तुका सॅटर्डे संडे ऑफ. एकदम बरी. तियात्र प्रॅक्टीस म्हळ्यार सॅटर्डे संडे देखून तुका व्हडलेशे त्रास पडनात. ओके. ते मातशें म्हाका बरें जाता. एक सांग म्हाका, तुका एक कांतार घडपाक, ताका ट्यून बसोवपाक आनी सारकें फायनल टच दिवपाक कितलो टायम लागता? कांतार घडपाक म्हणल्यार पयलें म्हणटा तें तुज्या तकलेन तुवें समरी हाडपाक जाय. ती कांतार तूं कशें करता, सब्जेक्ट पयलें तुज्या तकलेन सब्जेक्ट आसूंक जाय, मागीर तूं कशें मांडटलो आनी तूं लोकांक मेसेज कितें दितलो ती तुज्या मतीन आसा जाल्यार तुका कांतार बरोवपाक एक 1 आवर पासून तुका सुबेज कशें. ट्युनाची हांव कितें करता, म्हाका पयलीं हांव म्हजी कितें लिरिक्स पयलीं बरोवन दवरता, सगळें आमचें कितें आसा तें, आनी मागीर ट्यून कसो बसता ते भाशेन हांव ट्यून करता. ओके. जरी तर एका डायरेक्टरान तुका रोल दिलो जाल्यार तो रोल तुका कसलो चडसो आवडटा? गोंयान पासून हांव पयलो भुरगो आसलो तेन्ना म्हाका भुरग्याचो दिताले पयलीं, आनीक मागीर मातसो वाडलो तेन्ना मातसो हिरो रोल करूंक लागलो. आतां हिंगा कितें जालां, UKन आयल्लो तेन्ना पयलोच तियात्र पिटर दी मेसेजाचो नाचलो तेन्ना कितें हांव कांतारूच म्हणून हांव आयिल्लो. पूण कितें जालें, एक दिसा कितें सुकोर कितें मातसो ताका गोंया कितें वचोंक पडलें. त्या दिसा पिटरान म्हाका म्हणलें
दायज तियात्र आमचो फेमस तो फेमस एकदम तातूंत म्हाका एक हिंगा स्विंडन शो आसलो तो म्हाका म्हणूंक लागलो मातसो म्हाका हेल्प कर सुकोराचो रोल तूं करशी कॉमेडी कॉमेडी हांवें म्हणलें जॅज बाय एक सायडीन म्हाका म्हणटा तूं कोत्तालो न्ही रे कॉमेडी हांवें म्हणलें मदेंच तें सोडून मदेंच कॉमेडी कशें कोत्ता कॉमेडी हांवें म्हणलें बरें कोत्ता आनी कितें कोत्तालो पूण एक सारकी प्रॅक्टीस बीन सारकी नाच तरी पासून हांवें केलो हांव म्हजी ओडीक सांगना पूण हांवें केलो जाता ते भाशेन तियात्रान आसलो म्हणटून हांवें तुका त्याच कॉमेडीनी कसो पळयला हय, मागीर हांवें केलो तो आनी लोकांकूय आवडले आनी आमचे सालू ते लोतोलीनूय म्हाका बरें सांगलें तूं बरो कोत्ता हांवें म्हणलें तूं ऑल रावंडर हांवें म्हणलें म्हज्यान जाता ते भाशेन हांवें केलें चालून तुका चोडून घातलो चोडून घातलो म्हाका खबर ना खरेंच सांगलें हो कितें सांगलें पूण तुवें तो रोल केलोच केलो बरें आसा पळय देवान दिलो तुका एक बाब आसा त्या दिसा तुका तियात्र आसा आनी तुजी बायल कामाक गेल्या आनी बाबा तुज्या फुडें आसा तियात्र फूल आसा आनी तियात्र सारको टायमार सुरू करूंक जाय आनी तुज्यान कसोच येवंक जायना जाल्यार तूं कितें करतलो पूण आतां खरें सांगपाचें म्हटल्यार तुजो क्वेश्चन बरो आसा हांव कन्फ्यूज जाला पूण आमी तिगांच आसलीं जाल्यार एडजस्ट कशेंच करूंक जायनासलें पूण कितें करतलो एक सायडीन तियात्र म्हणटा तूं फूल जाला पूण आतां आमी तिगां ना पूण 4 जाणां आसात आमची सासूमाई आसा म्हजी सासूमाई आसा सो म्हाका आतां बऱ्याक पडटा बायल कामाक कितले वगत कामाक गेल्यार म्हाका प्रॉब्लेम ना सासूमाई आसा बाबाक मातसो सासूमाईक पळय आनी हांव मातसो तियात्र करून येता म्हणून सांगूंक जाता कित्याक सासूमाई आतां बाबा मातसो सासूमाईकूय मातसो एकदम बरो एलिस्टर बाब तूं युट्यूबार जायतोच फेमस जाल्लो आसा फाटीं हांवें तुजें काशांव लाकडाचो काशांव कांतार पळयला आनी ताच्यावन बरें जालां म्हणटात तें तुजें कांतार न्हवरो अर्राद न्हवरो एकदम बरें आनी एकदम बरें कांतार केलां तुवें हय तर तूं आमच्या ह्या ऑडियन्सांक तूं कितें सांगूंक सोदता ह्या कांतारा वयर आनी ह्या युट्यूबा वयर नवे भुरगे चॅनल ओपन करता युट्यूबार एकदम बरी गजाली आनीक अशेंच तुमी फुडें सरोंक जाय आनीक न्यू कांतारां काडपाक जाय नव्या भुरग्यांक घेवन तुमी कितें प्ले आतां हांवें कालूच कितें आनी कितें पळयलां कॉम्पिटिशन कितें आसा म्हणून हाचेर युट्यूबार वन एक कॉमेडी कितें प्ले अशेंच कॉम्पिटिशन जायते नवी फुडें हाडची आनी नवे पळोवंक मेळटा बरी चेडवां कांतार कोत्तात अशेंच करचें पूण तांकांय आमी लोकांनी सपोर्ट करचो आनीक युट्यूबार म्हळ्यार आतां मेन कितें जाता पायरसी चड जाल्ली आसा आमी म्हणटाले सीडी पयलीं हें कोत्ताले म्हण पूण आतां युट्यूबार सारकी ताच्याहून चड युट्यूबार कोत्ता आतां लोक कितें कोत्ता तुजें कांतार डावनलोड करता आनी आपल्या चॅनलाचेर घालता मागीर दुसऱ्या सोशल मिडियाचेर तुजी डायरेक्ट डावनलोड करून घालता मागीर व्ह्यूज वयता कांतारिस्ताचो व्हॅल्यू सारको डावन जाता आनीक आमकां इतलो सगळे कोस्ट तुजे निर्फळ जाता सारकें मागीर आमकांय मागीर उमेद येना नवी कांतारां करपाक आनी अशें करचें न्हय लोकांनी सगळोच लोक करिना थोडो लोक कोत्ता हांव नको थोडे कुड्डेपणान कोत्ता थोड्यांक हांव नको एक उमेद भोगता म्हजोच एक फ्रेंड आसा म्हजोच आमचो गोंयकार म्हाका म्हजें कांतार ताच्या म्हज्या फ्रेंडाच्या फ्रेंडान डावनलोड करून ताका धाडलें हें कांतार अर्राद न्हवरो आनी ताणें म्हाका फोन मारून तो म्हाका सांगता हांवें तुजें कांतार आयकलें बरें आसा बेस्ट आसा आनी हांवें फॉवर्ड केलें वॉट्सॅपार हांवें म्हणलें खंयच्या मुद्दम म्हणलें हांवें पळोवंक कित्याक हांवें तांची खबर आयकलेली पयलीं म्हाका म्हणपाक लागलो आपूण तुका फॉवर्ड करता फॉवर्ड केल्यार कितें डावनलोड केल्लें कांतार लिंक ना हांवें म्हणलें बाबा अशें कित्याक करता म्हाका म्हणूंक लागलो म्हज्या फ्रेंडान केलां तें म्हाका मातसो फ्रेंडाचो नंबर दिवशी हांवें विचारलें कशेंच दिना तूं कितलो गुड फ्रेंड जावं तुजो फाटल्यान कितें करता आमकां खबर आसना न्हू अशें लोकांनी करचें न्हय हांगा युकेन बीन चड जाता हांवें फेसबुकार बीन पळयलां जायते जाणां हांवें कितें आमचेच गोंयकार भाव ते कित्याक करूंक जाय अशें आमचे कोश्ट निर्फळ कित्याक कोत्ता एकदम बरें एलिस्टर तूं एक तियात्री जावंक कितें कारण अशें
तियात्रीस्ट जावंक म्हळ्यार म्हज्या नशिबान आसलें आसतलें तें, पूण म्हाका उमेद शी पयली नासली. हांव इस्कॉलान आसलो तेन्ना, हांव जेन्ना 7 वर्सांचो आसलो तेन्ना सावन तियात्रान आसा. 7 वर्सांचो आसलो तेन्ना प्रोफेशनल तियात्रान हांवें स्टार्ट केल्लें तियात्रान. सो जेन्ना तुझ्या भुरगेपणात तुझ्या सांगात म्हज्या सांगात जायते तियात्रान टोनी डायसाचे हांवें नासलो. पयलो हांव इस्कॉलान आमचें एक हें जातालें कितें गॅदरींग टायप. हय. सो तें गोमन विद्यानिकेतनान आमचो गॅदरींग गोमन विद्यानिकेतनान आसलें. कल्चरल प्रोग्राम. हांव सेंट एंटनी स्कुलान आसलो तेन्ना आनी हांव ल्हान तेन्ना डायरेक्टर बीन जायते आयिल्ले पळोवंक. हांव नको आमच्या फाटल्यान तियात्र कितें आसलो थिंगा 3:30 कितें आमच्या सकाळी गॅदरींग आसलें. सो थिंगा ते येवन बसलेले आनी हांवें तिंगा कांतार म्हटलेलें पयलें विलियमाचें, तें विलियम दे कुर्तोरीचें कांतार म्हटलेलें. सो म्हाका आतां तें उगड आसना कॉमेडी. हांवें जोतीर वोतीर घालून तें कांतार म्हटलेलें आनी सगळ्यांक आवडलेलें. आनी तो रॉक डायस म्हणटा पळय, रॉकी डायस हय आमचो आलेम ताणें तें पयलें म्हाका भितर येवन म्हणूंक लागलो तूं बरो कांतारा म्हणटा आनी आपूण एक तियात्र करूंक सोदता, तूं एक्टींग कोत्ता, तुजे लागीं एक्टींग जाता. हांवें म्हटलें हांव एक्टींगूय कोत्ता, म्हाका प्रॉब्लम ना, हांव ट्राय कोत्ता म्हणलें. मागीर ताणें म्हाका तियात्रान सोयेक दिलो आनी त्या तियात्राचें नांव तूं म्हज्या जिवितांत एक नागीण. तूं म्हज्या जिवितांत एक नागीण. तातूंत एक केजिया करवालो आमचें ते पासून तातूंत आसलें. तें पयल्यासान तें म्हाका पयल्यासान बरें कोत्ता. सो तो म्हजो पयलो तियात्र प्रोफेशनल म्हणजे आमी गांवांनूय केल्लो तो शो आनी स्टेजीरूय केल्लो. ताच्या उपरांत मागीर टोनी डायसाचो कोर म्हजें काडी सुजा काडटा सारकें, तो भुरग्यांचो. हय तूंय आसा भुरग्यांचो तियात्र तो लोकांनी आमकां मानून घेतलो. जायते अवॉर्ड्सूय बीन जायते भुरग्यां पोणासान पोरजोळत आसा. आमी आतां थोडी गजाली केली आनी आतां हांव तुका एका दुसऱ्या भागान वता, खेळपाच्या भागान. खेळपाच्या भागान म्हणजे फुटबॉल न्हय आनी 8वेच तरेचो खेळ. तूं खेळोंक तयार आसा म्हजे सांगात? ओके कम ऑन. आमी गजाली मारल्यो आनी तुका सांगलां आमी आतां गेम खेळया म्हणून. गेम म्हणटा ती असली गेम, हांवें एक प्रोडक्ट हाडलेलो आसा. ह्या बॉक्सान एक प्रोडक्ट आसा. तूं एक सेल्समॅन, तुका खबर ना ह्या बॉक्सान कसली वस्त आसा ती. तुवें ही वस्त नोको आसतना लोकांक खोपोवंक जाय. आसा तूं तयार? हय आसा हांव तयार. हांव आतां आमच्या ऑडियन्सांक दाखयतां. हांव जाणा तुका खबर ना. ओके? सगळ्यांनी पळोवचें आनी ओगीच रावचें. आतां आमचो सेल्समॅन एलिस्टन ही वस्त कितल्या मोलाक विकतलो ती पळयात. एलिस्टन भाई, तूं ही वस्त कितल्या पासून पयशांक तूं घेवपाक तयार आसा? 100-150 पावंडान येतली ती. 150 पावंडांक एकदम बरें. आमच्या चॅनलाकूय बरो फायदो जातलो. आमचे जायते तियात्र उजार कोत्ता, तूंय उजार कोत्ता म्हाका अशें दिसता. केले आसतले कितें असो दुबाव आसता? ही वस्त कितें आसतली अशी? म्हाका मातसो डावट पडटा की भाशेन एक बॉटलूच कशी आसोंक जाय तातूंत भितर. कसली बॉटल? एक तर सोर्याची आसोंक शकता, गडे व्हडली परफ्यूम बॉटल बीन जाय. फिल्म इंडस्ट्रीन बरे बरे एक्टर ही वस्त उजार कोत्तात अशें म्हाका दिसता. होय तशें जाल्यार तूंय उजार कोत्ता आसतलो. हांव उजार कोत्ता. हय जरी तर तुवें ही 150 पावंडां समज घेतली आनी उजार केली, तुका तुज्या मोतीन जरूर एक विचार येतलो, ही आपणे सेकंड हँड कशी विकल्यार आपणाक आनीक बरो फायदो जातलो अशें तुका दिसता? फायदो म्हणल्यार फायदो जावचो ना, फायद्याक लागून म्हूण हांव विकचो ना. पूण म्हाका नाका जाल्यार हांव म्हजे फॅन्सूय कडेक म्हजे घेवूं येता, म्हज्या फॅन्साक हांव दितलो. पूण एक 150 पावंडान वेचिना ती. सेकंड हँड वस्तू म्हणजे लेस प्रायसान न्हू, एक दिवपाची एक 50 पावंडान.
तू काय म्हणता हय एलिस्टर बाब आमच्या शिवाय तुझ्या शिवाय फिल्म इंडस्ट्रीन वा आमच्या तियात्र माचयेर तुका कोण उजार करता अशी दिसता ही वस्त आता तू म्हणता जाल्यार फिल्म इंडस्ट्रीन हय. इतले व्हडले एक्टर उजार कोत्ता जाल्यार हय. कोणूय करूंक शकता आमच्या तियात्रीस करूंक शकता हांवूय उजार कोत्ता म्हणटा तू हय. सगळे कोत्ता हय. जाल्यार म्हजो फ्रेंड जालूय बीन कोत्ता आसतलो सांगूंक जाता हय, जालू. कित्याक शहराची बॉटल म्हणटा हुंयसर गेलो गरमी जाता आंगाक मातसो हुंय गेलो जाल्यार आतां हितून एकूच शहराची बॉटल आहा म्हूण कोण सांगतालो? सांगता आनी हातून कितल्यो धाकट्यो कितल्यो आसूं कितले शकता वस्तू आसूंक कितल्यो शकता आसूंक शकता एक बोटसान घालून ते घेऊन गेलो गरमी वरमी जाल्यार मारता न्हू जालू मागीर आमचे जायते आसा आता comedian. आता समज तू कोणाच्या फुड्यान गेलो हे बॉक्स घेवन आणि तू कितें म्हण ताका सांगतलो तुजे टॅलंट तुजी कला वापरून ही वस्त आपूण ऑडियन्साच्या मन बोलतलो तूं कशें बदलतलो एज अ सेल्समॅन कसो सेल्समॅन बरें तर तसो जाल्यार हांव सेल्समॅन कसो लोकांच्या घरान गेलो जाल्यार सांगतलो लोकांक हांव अमके एंटरप्रायझीसांसून आयला ही वस्त मोलाची वस्त आमचे फिल्म इंडस्ट्रीन व्हडले व्हडले एक्टर यूज करता हांवेनूय उजार केला आनीक जायत्या जाणांनी उजार केला सो तुमी उजार करून पळयात ही घेयात वस्त एकूच पावटी तरी उजार करून पळयात हांवेन ती 150 पावण्यान घेतल्या हांवेन खूद घेतल्या आनी उजार करून पळयल्या तुमी घेवन पळयचें हांव तुमकां 150 पावणान ना जाल्यार एक 10 पावंड उणे करून 140 पावणान दिता दिता ओके तर ती आमी गमत केली ही वस्तू आता तू जाणा सोचतो ना ह्या वस्तून ह्या बॉक्सान कितें वस्त मोलाची म्हाका जाणा जावंकूच जाय तुज्या मनाक शांती मेळपाक ही वस्त तुवें फुडें येवन पळयल्यार एकदम बरें जातलें देखून यो फुडें आनी पळय तुवें लोकांक कसली वस्त खपयल्या ती जरूर येतलो हांव फुडें म्हाका पळोवंक जाय न्हू कसली वस्त ती देडशी पावणा देडशी पावणा कितें भागार मारला कितें लिसन बाब आम्ही जायते गजाली केली हय आणि गेमूय केले गेम कशी लागली तुका एकदम एकदम बरी लागली तर आता आणि दुसऱ्या भागान या तू तुजे फामिली वयर आमकां कांय सांगचो नाय फामील म्हटल्यार तुजे मम्मी डॅडी हय मामी डॅडी मामीचें नांव त्रिजा कस्ताना आणि आणि डॅडीचें नांव रॉकी कुलासो हय पूण डॅडी आमच्या सांगाताक ना हांव जाणा. हय 2008 आमचो डॅडी आमी एक्सपायर तियात नाचता आसतना एकदम बरो मनीस एकदम बरो मनीस हय. लोक जायतो म्हणटा एकदम हय. बरो मनीस आनीक हांवूय डॅडी हांव भाशेन जाला जाणा म्हणटा तू डॅडीच्या सांगाताक तियात्राक येतालो, येतालो हय. आणि उपरांत तुजी मामी येताली म्हाका जायतो तेंको आसलो हय, जाणा. डॅडीचो मामी डॅडीचो आनीक हांव घरान व्हडलो आनी म्हज्या फाटल्यान म्हजी भयण हय. अनिशा कुलासो आनीक ताज्या उपरांत धाकबाव एरन कुलासो तोय तुज्या सांगाताक तियात्रान नाचतालो एकांतार करतालो तो सारको ल्हान आसलो तेन्ना न्हू. आणि तू हे शिकप शिकप आमी हांव आनीक म्हजो भाव आवर लेडी ऑफ रोजरी हाय स्कूल फातोर्डान केला आनीक प्रायमरी आमी हातून आसले सेंट एंटनी स्कुलान आनी भयण म्हणटा ती प्रेझेंटेशनान येताली प्रेझेंटेशन कॉन्वेंट हय आनीक म्हजी कॉलेज हांवें इंजिनियरींग केलां पॉलिटेक्नीक इलेक्ट्रॉनिक्स आनी मागीर म्हजें शिकप काबार जातूच हांवें तीन वर्सां सोनी सर्वीस सेंटरान काम केलां इलेक्ट्रॉनिक्स मागीर हांव हांगा आयलो
आतां सोनी टीव्ही टेक्निशियन दोत्तो टेक्निशियन हय हांव कॅमेरा रिपेर करतालो कॅमेरा टेक्निशियन प्लस होम थिएटर्स हय हांगा येवन आतां सारकी टच गेल्या कित्याक हांगा सगळें डिफरंट फील्ड हांगा रिपेरींग म्हणटा ते काय ना Repairing, सगळ्यो वस्तू चलना जाल्यार भायर दवरपाच्यो कोणूच येवन वता मागीर आनी उपरांत तूं वाडल्या उपरांत हय एक तरणाटो काजार जावन आतां म्हाका बायलेचो सारको बरो तेंको बायलेचें नांव बायलेचें नांव लिविया फेर्नांडीस काणकोणची हय आनीक म्हाका सारको ताचो बरो सपोर्ट मेळटा तियात्रान हय आनी कितेंय कोत्ता जाल्यार म्हाका तें आपलो तेंको दिता हांवें जायते फावट तुज्या सांगाताक ताका तियात्राक तें आसताच म्हज्या सांगाताक आनी कितें म्हजें वयर सकयल जालें जाल्यार म्हाका तेंच हेल्प कोत्ता एकदम बरी गजाल हय आनी गोंयान म्हणल्यार पयलें म्हणटा ती गोंयान मामी आमी दाडा भायर पडोन मागीर मामी आमच्या सांगाताक आसताली तियात्राक तशेंच म्हाका आतां हांगा येवन म्हज्या सांगाताक तियात्राक येता जाल्यार म्हजी बायल आसता म्हणटोच कोण तरी तुज्या सांगाताक आसा हय आनी आतां तुमगे बाबा जाला ताका तुवें नांव कितें घातलें नांव म्हज्या बाबाचें नांव एझियल इमानुएल कुलासो ओके एकदम बरें नांव देवान ताका बरी भलायकी दिल्यार इमानुएल म्हणटा तें आमच्या सांगाताक देव म्हणटोच हय एकदम बरें आनी एक सांग म्हाका तुजी कितें येवजण आसा हांगासर कितें करपाक हांव चिंत्तालो आतां बरो फुडाराक आतां आमचें बरें जालें जाल्यार हांगासर आतां हें दुयेंसूय बीन वाडलां देखून देवाचें सगळें सोशल गॅदरींग बंद जाल्लें आसा फकत हांव मागता देवान हें निवाल्यार पुरो म्हणून आनीक फुडाराक हांव पळयतालो कितें आतां सदांच म्हण कोणाच्या अंडर काम करप इतलो तेंप रावप म्हणजे मातसो हेडेक तुवें एक तुजो आपलें कशें कितें घेवन बसलें जाल्यार कसलें एक बिझनस धाकटुलेशें हांगा न्हय जाल्यार हिंगा कितें सेविंग करून गोंयान कितें करूंक जाता जाल्यार देखून एकदम बरें हांव चिंत्तालो तशें करूंक पूण आतां सगळें पळया चाटू हाल्लेलें आसा पूण जातलें म्हाका देवाचेर विश्वास आसा आनी देवान म्हाका केन्ना सांडूंक ना एकदम बरें एलिस सर ह्या राउंडाक आमी नांव दिलां रॅपीड फायर आनी हाका टायम लिमीट आसा हय एक क्वेश्चनाक तुका 3 सेकंड मेळटले 3 सेकंड तुवें ठाट करून जबाब दिवंक जाय आनी जरी तर तुज्या लागीं जायना जाल्यार पास म्हूण फुडें सोडपाचें ओके आर यू रेडी ह्या टायम स्टार्ट नाव तुज्या जिवितांत खंयच्या जाग्यार वचोंक ना पूण तूं जेरूल वचोंक सोदता फ्रांस तुज्या बायलेन रांदलेलें जेवण तुका खंयचें चड आवडटा बिर्याणी तुज्या आवडीचो सिंगर कोण जुझेरो तुवें मारला त्या परफ्युमाचें नांव कितें एक वस्त तुका संवसारान बोलदूंक जाय जाल्यार तूं कितें बदलतलो तुका युट्यूबार शॉर्ट फिल्म करूंक लायल्यार तूं खंयच्या टॉपिकार करतलो दुयेंस तुजो तुज्या आवडीच्या तियात्राचें नांव कितें हुंदीर म्हज्या मामा तुजो आवडीचो नंबर खंयचो 14 भुरगेपणांत तुजी आवय बापूय तुका कितें म्हूण पाचत्ताली एलिस्टन तुका सगळ्यांत चड मोग कोणाचो बायलेचो तूं हांगा येवच्या पयलीं तुवें निमाणें खंयचें पिक्चर पळयलें तुका कोणा सांगाता दुयेट म्हणूंक आवडटा वो तूं कोणा सांगाता दुयेट म्हणूंक सोदता तुज्या चेडवा सांगाता तूं आंकवार आसतना तुका कितल्यो व्हंकलो आसल्यो एकूच तुजो फेवरेट कॉमेडियन कोण लुईस बच्चन कसो लागलो तुका रॅपीड रावंड मातसो 2-3 क्वेश्चन हांव असो चुकलो तुमकां कांय नाजो हांगासर तसलें कांयच ना आतां हांव तुज्या लागीं आनी एक क्वेश्चन विचारता हाका टायम लिमीट ना तुका जाय तितलो टायम घे तुजें एक आवडीचें कांतार आतां एक वर्स तुवें आमकां म्हणून दाखयल्यार आमचे ऑडियन्स आनीक खुशाल जातले आसले म्हणटो तूं एक कांतारीस म्हणटोच तुवें म्हणोंकूच जाय ल्हानपणी हांवें म्हटलेलें तें आनी फामाद जालोलो तें तुवें सांगलां पयलें 12 आपस म्हणजे हांव 4 लायन म्हणून दाखयता ओके शुअर म्हज्या भावाचो 21 वर्साचो बर्थडे पांयचीतले नेटान गाजोवपाक बरे कुजनेराक आपूण हाडलेले घरांत जेवण रांदपाक
तशेंच बरे मुजगाक विचून काडले बद्दयाक म्युजीक वाजोवपाक कितलेशेच आमंत्रण पाठयलेले जेवणाक आमगेर येवपाक कितलें गोस्ताचें जेवण रांदून सगलें काडलेले मेजार वाटसुरे रस्त्यार रावून पळयताले आसा दिसो काजार हिंदू क्रिस्तांव जावं मुसलमान कितलो लोक आसलो सुमार 1 वजार जेवणाचेर आशिर्वाद घालून जाणट्या मनशान केले रोजार. एलिस्टर बाब, तूं आमच्या स्टुडियोन आयलो आनी आमी दोगांनी सांगातान गजाली केली. तुवें कांतार केलें, बरी आमी गेमी केल्यो. ही निमाणी गेम एकदम बरी लागली तुका. सारकी हय सस्पेन्स. हय, देखून तूं तुजो मोलादीक वेळ आमच्या सांगाताक तुवें सारलो. देखून रॉयल क्रिएटर्स हे युट्यूबाचे वांगडी पंगड तुका आपल्या मोगाची एक भेट दिवंक सोदतात. ती तूं मोगान स्विकार कर. थँक्यू व्हेरी मच. एलिसन बाब, आमी जायत्यो गजाली केली आनी दुसरे भासाचे आमी गेमूय खेळले. तुज्या जिवाक कशें दिसता? एकदम बरें दिसता. हय, देखून आतां हे गजाली केल्या उपरांत तूं आमच्या ऑडियन्सांक कितें सांगूंक सोदताय? रॉयल क्रिएटर्स हाणें घडून हाडलेलो हो यूट्यूब चॅनल UK तियात्रिसाच्यो गजाल्यो. हें चॅनल तुमी लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करचें, कारण हांगा तुमकां जायते तियात्रीस पळोवंक मेळटले आनी आपली मुलाखत दितले. देखूनच तुमी सबस्क्रायब करूंक मात विसरूं नाकात. आनीक हांव काळजांतान तुकाय एंड्रू बाब तुकाय काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आनीक हे रॉयल क्रिएटर्स हाणें म्हाका हांगा सोयेक दिलो म्हणून तांकांय बीन काळजांतान देव बरें करूं. आनीक तुमकां मोगाच्या भाव भयणींनो हांव सांगूंक सोदतां, हें चॅनल आमी आतांच तुमचे फुड्यान दवरलां. देखूनच तुमी सबस्क्रायब करचें आनीक बेल बटन तुमी मारूंक मात विसरूं नाकात, कारण तुमकां सगळे नोटिफिकेशन येतले आनीक आमचे नवे तियात्रीस हांगासर येतले, आपली मुलाखत दितले. आनीक एक सांगूंक सोदतां हांव, पयलीं हांवें सांगलेलें आनीक आतां हो व्हिडिओ काबार जाता तेन्ना हांव तुमकां सांगतां, युट्यूबार सॉंग्स वो कितेंय जावं लोकांचे तें डावनलोड केन्नाच करी नाकात. लिंक मात फॉरवर्ड करात. आनीक हें आमचें चॅनल घडून हाडलां तांकांय तुमी तुमचो सोयेक दियात, तुमी तुमचो तेंको दियात आनीक हें चॅनल फुडें व्हरत रावात. देव बरें करूं.